कितें केद जाला तुका कोणें सांगलें म्हाका खबरच ना शे तशें जावंक नजो आसलें भारी बरो मनीस कालच म्हाका उलोवंक मेळ्ळो वय वय जाय तर हांव पळोवंक येता खंयच्या हॉस्पिटलांत आसा ओके 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 जाय 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 हांव येता कितें जालें ने तो चार्लीचो पूत बेन्ना आसा न्ही वय हॅलो वय वय आत्तां खबर मेळ्ळी म्हाका हांव भायर सरलो आतां पळय कात हांव हॉस्पिटलाक वचून येता व्हरली आनी लॅन्सी हॉस्पिटलाक मेळटा म्हूण सांगलां जायत नाही जायत पाप बेन्ना त्या सल्ली बायची हालच जाली मग सैरी की सोदून असते त्या बेन्नाक शे जायत कात हांव वचून येता आतां उलोवंक म्हजे लागीं टायम ना मागीर हांव तुला उलयता यो जायत नाही जायत इल्ली फुलांय कनगे जायत गे काही काम बतावन कनगे नका ते इल्ले कॉस्टली आसा शिवती कनगे ते भ्रमर कुठलो टोला लागी मिळतात पळय तांची कनगे जायत गे हां जायत 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 हॅलो एस्तेरा गजाक गणित आसा की गो पहिले घरा ये आम्ही घरा बसून सांगता हांव तूं ये म्हाका म्हजी सगळी कूड कंपन आसा गो ये गो घरा ये गो जायत जायत किती खबर गो अर्जंट ये म्हणून सांगले तुवें तो चार्ली आमाचो पूत बेन्ना आसा न्ही गो वय तो गेलो गे खंय गेलो देवा दिन जालो गो वय गे कालच ताका हांवें पळयल्लें थंय वय गो आमचो एकलो गेला येता न्ही शिमती व्हरूंक सांगले तरी दुपुरीस कॉस्टली न्ही आनी कुटुंबा सोयनय न्ही जाल्यार बारी बरो मनीस गो शे तशें जावंक नजो आसलो आमच्या गांवांत माडाक सोडसो म्हळ्यार बेन्ना मात वय एका माडाक 40 रुपये कन घेताले आनी कोण येता गे आतां 150 100 तशेंच रेट निकरा सोडल्या भारी बरो बेन्ना तो हांवें कालच उलयलें ताचे कडेन थंयच देवा दिन जाला म्हणून सांगताय न्हू म्हाका शॉक जालें वय गो म्हाकाय खाल्या खाली जाता धर गो ये खालें हे दुकरा मास गो कोबार आयकोन आसा पळय जिबेक सोसाना म्हज्या तूं व्हरनोस जायत गे जायत जायत हांव येता जायत गो इल्ली कोबार दी सगळ्यांक जायत जायत बेन्ना कशें जावंक नजो आसलो ओ एस्तेर कितें गो बारी कंटिन्यू आसा जिलीबाई तुका खबर आसा गे तो चांदली पूत बेन्ना सोरलो गी केदाळा गो आत्तां म्हाका कात्रीलाल सांगलें शे बारी बरो मनीस मोर्न केदाळा सांगलां गे ते कळितला म्हाका तें कितें आतांत ते दुकरा बास कात्रीलाल दिल्ले सांगल्या बरी कात्रिना कोणें सांगलें गे सरलो म्हणून कात्रीलाच्या घोवाल सांगले गी वय गे आतां म्हाका सगळ्यांनी खबर दिजे जायत जिल्लीबाई हांव येता जायत गो हॅलो तेज्या बाय गजाल कळीत आसा गे तुका हॅलो अंजू बाय दुलसीन बाय तो बेन्ना आसा न्ही गे कातो कातो काय आले ने बोबाडताय सगळे वड्याक एका सरी गांवार कितें खबर केल्याय फिरगेच्यान सट्टांनी कॉल आयली म्हाका पावनातल्या गुरकराचे कॉल आयले म्हाका कितें खबर ने तुका कोणें सांगलें बेन्ना सरला म्हणून तुवें सांगले तुका हांवें बेन्ना सरला म्हणून सांगला गे मागीर कोण सरला कात्रीला ये कात्रिना कात्रीला कात्रिना आतां सक्कल फिरगेच्या येवंक सुरू जाता कोण ना आतां जाला कितें म्हूण सांगले कालें जालें हांव सांगूंक गेल्लो बेन्ना माडार सोडून पांय नासलो सकला पडून पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आनी धाकटेरान ताका सांगला 3 म्हयने काम करूंक ना फूल बेड रेस्ट नो वर्किंग नो इनकम ओ तशें गे शे हाचे आयकल्यार आसा न्ही आमी मार खावचे पडले तुवें कोणाक सांगलाय हांवें तुजे कडेन सांगिल्लें तुवें कोणाक सांगलाय हांवें सांगलें आमी हांगा तो मागीर आमकां